नमस्कार, एपिक फ्लेवर्साक स्वागत. छान असताना मी बीच आवडताना पिकनिक आवडताना परत करून खाऊचे आशिल्लें. आज आमी कशें करचें म्हणून पळया. अर्ध कॅरेट किसून दवराती, थोडे कोथंबरी पल्लो सम कोचल करून दवरा. ताका पर्पल कलर पियाव घालूं नका, ती पिंक असल्यार लायक जाता, ते रुची जायना पर्पल. व्हड पियाव असल्यार कालबाग घाला, ना जाल्यार छान जाल्यार अर्ध घालयेत. लायकोन साल्यानी काण घेवन सम कोचल करा. आमी आमटाक पन्नाक कितले फायन करून घालता ती तशींची सम कोचल करा. मागीर एक बौला घाला व्हड, ताका कॅरेट आनी कोथंबरी पल्ले घालून सोडा ती. मागीर एक अर्ध चमचे तितले कोळंबे पिठी, 1 चिमटे तितले मिठा पिठी, 1 टेबल स्पून तितले नारळाल तेल घाला ती. आनी काल भाग तितले लिंबी पिळून घाला आनी लायक करून मिक्स करा ती. मसालो रेडी जाता. हे तुमी सर्व करचे टायमार चरमूर मिक्स करका, ना जाल्यार पील जाता. तुमी हाका नेलकडले पुरा घालता जाल्यार 1 टेबल स्पून तेलांत थोडे नेलकडलो लायक करून तांबडे करून भाजी येत. सर्व करचे टायमार चरमूर ॲड करा ती. हे सॉल्टेड चरमूर, त्यानी ती मीठ उणी घाला, ना जाल्यार तुमी चड घालका जाता. हे लायक करून मिक्स करा ती. ताका नेलकड घाला ती आनी शेव घाला. नावे आलू भुजिया घालयेत तुमी, कारा बुंदी असल्यार त्या घालयेत. वग्गी मिक्स करा ती आनी सर्व करा ती. हे भारी रुची जाता. ट्राय करून पळयात. थँक्यू.